हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांक, धाक, पोट, पाणी, पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळा सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. आज आमी आसा कोरगांव पेटेच्या वाडा आणि राखणदार ह्या सिरिजान तुमच्या मुखार आमी अशी स्टोरी हाडटा ज्या शेट घराण्याचो रघुगण शेट म्हणून एक सामर्थ्य पुरुष आसा ताची. त्या देवाची अशी ख्याती आसा की तो गोंयभर कोरगांवच्या लोकांक पावता, पूण ते गोंयांत जे कोण आहात तांकां जे तांकां उलो मारतात तांकां सुद्दां पावता. तांचे खूब आख्यायिका आसा, पूण एक आख्यायिका अशी आसा की तांच्या नांवान कितें तरी हांगा प्रॉपर्टीज आहा, जमीन आहा, ती जमीन फक्त पब्लीक प्रोजेक्ट जे आहा, फॉर एग्जाम्पल स्कूल बिल्डींग, पंचायत हॉल नाल्यार ग्रामपंचायत घर, हाकाच ती घेवपाक मेळटा. ना जर ती कोणाक स्वताक हांगाल्या कोणाक खावपाक मेळना. ती हांगाली जमीन कोणूच ताका हात लावंक शकना. आमच्या कोरगांवचा पंचायतन आसा, ह्या पंचायतन पयलीं मुळात कमलेश्वर, भुमिका, द्वारपाळ, शाळेश्वर, आमचो कवळदेवळो, जैन ब्राह्मण, आदिनारायण, कुलेश्वर आणि पराग महादेव अशा आमच्या पंचायतन देवस्थानाची देवता आसा. आमचो आदी ह्यो शेटयांचो म्हणजे हो पुर्वज आसलो. हो सगळ्या शेटये समाजाचो आमचो मूळच्या दांत्यांचो एक कोण भावलो, कोण निरो, अशें कोण मेल्लो सत्व अशें तेणी ह्या सत्व आपणाक गाजयला. ह्या देवाची एक ख्याती आसा आणि तेचे ब्रीद वाक्य आसा की आपली जी कोण पिलगी म्हण किंवा आपले कोण हे आहात किंवा गांवचे कोण हाकेक पावना, तेचे भक्त गण म्हण आनी कोण, तो ताका थंय हाक मारल्या बरोबर पावता आणि ते पावता म्हणून तो येवन हांगा तेंचे ते लोक काय देवा तूं म्हाका पाव, म्हाजे अमके तुका नवस बोललेलो आहा ते येवन फारीक करता. आमचे वास्को लोक रावताले कामा निमित्त थंय तेव्हा मायनींग बिनींग आसली म्हण ते लेबर काम करपाक वयले. त्या लोकांनी ते राती तेव्हा ते हय तेच्या नांवान उलो मारताले. त्या उलोक तो पावा. तेच्या उपरांत तेंच्यांनी सगळ्यांनी एक फंड काडून एक धाकटीशी देवाची एक ल्हान असो चौथरो बांदलो, जमनी बरोबर आसलो रस्त्याक टच. आनी थंयसून मागीर ताका ते थंयच्यान लोक उलो मारलो काय तांकां पावले ते नवस पावयताले. रघुन शेट्टी तू पाव म्हणतो का तो हाडून शेमी भेटत पाय मामलात तो येईल मग पाठी वाढायला लागल्या ना. हो साकृत्य देव आहे रघुन शेठ. हा सगळा वर रात्रीचा फिरतो, शाळेसर फिरतो, त्या ठिकाणी 2 त्या सुपरार फिरतो. त्या ठिकाणी आम्ही बघितलं त्याला आम्ही नमस्कार करतो. आज त्याची ज्या जाग्यार त्याचे त्या जाग्यार आसत, आज थंय बाद्यात म्हण आसत, खाड्याकडे म्हण आसत, आज आमच्या हंय सुद्दां आसत. आज तेचे सबंद पंचायतनात तेची प्रभूचो सरोव म्हणून तेची जागा आसा. आज ताका प्रभूचो सरोव म्हटलो जाता आणि ती आज गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्ली आहा जास्त ही जागा. आज तेची जागा आहा ती हंयसरच आसा, तीच तेची ती आसा. पण ती रघुन शेट्टीची जागा खरी, पण ती रघुन शेट्टी कडेन तेणी आपणाक दवरूंक ना. ही जी कोण तेजे सेवेकारी आसत, म्हणजे ब्राह्मण आसत जावं पुजारी आसत, हांकां सोडलेली आसा. देवाचे सेवेक लागून देवाची सेवा करचे आनी खावची म्हणून सोडलेली आसा. जसो आमच्या शेटयांक आमकां आसा थंय थंय तेचो आसा. पण तेचो येदो तीळ कोणाक खाताल्याच्या माझा म्हणून खाताल्याच्या कोणाच्या नशिबान तेणी कोणाक खावंक दिवंक ना. तेणी खाल्ला आमी खावचा, पूण कोणी जनतेन सगळेच माझा खावचा. तुका एकल्याक खावंक येताना झाड त्याच्या पुण्यात आसा काय आसा तर सगळे जनतेन तो भागून खावता. जे समजा आमच्याकडे जे आमच्या सेवेकाराकडे असत,
आज जे आता आमचे पुजारी असत जावं आमचे अभिषेकी असत यांच्याकडे जे सेवा अभिषेकीकडे बी असत अशा आमचा त्याचा जमनी खातीर जर त्यांच्याकडे आम्ही प्रॉमिस केला आणि त्यांना जर मग सांगला असं आमकां देवस्थानाक करपाचो जाल्यार ते आमकां ना म्हणत ना अजून पर्यंत त्यांच्या नाही म्हणांक ना दिल्ले असत आणि तशें आमी प्रसाद कौल घेवन त्या जाग्यान जर देवान कौल दिलो जाल्यार आमी खंय तरी देवाच्या हेका सार्वजनीक हेका वास्तू उबारलेले आसत. त्याची जमीन आसा पळय ती जमीन अशी जमीन त्याची सगळीकडे आसा त्याचो ताबो म्हणटात तो तेणी त्या टायमार त्या पित्रें कडेन दिल्लेलो आसलो अशें जाणटे सांगतात आमी काय ताका बघूंक ना पण ती जमीन त्याची अजून आसा त्याच्या जमनीन जरी कोणी एखादं काय तरी आपली म्हणून काय केलं जाल्यार ताका तो सोडिना ताका शिक्षाही करतात आणि केल्लेली आसा आमच्या समोर आमी ताका बघलेली आहा ती केल्लेली. स्वता खातीर खंयच कोणाक दिवंक ना आनी तेणी ती पाचाक जर केली जाणून बुजून सुद्दां केल्ली आसात जाल्यार तेचो त्रास जाता. एकदां मी अनुभव घेतलेलो आसा त्याच्या हेतूर मी सकयल तो आतां आसा बघ पाशा त्या सकयल लास्ट हेका 2 टॉयलेटी बांदलेले ते 2य टॉयलेटी म्हाका आंगले दिले आनी ते म्हाका मोडचे पडले. प्रसाद घेवच्या आदी बांदलेले पण तेका विचारून बांदते म्हण सांग ज्या जमीनकाराक आहा ज्याच्या कडेन जमीन आसली तेका म्हटलेला मी अशें आसा करते म्हणून तेणी कर म्हटलेला पण प्रसाद बी घेवंक नासले मी अशेंच बांदलेले. कुणग्यान जरी कोणी येदो फातर सुद्दां उडयलो असो मेरेक आसा आनी तो असो कचरो म्हणून उडयलो जाल्यार तो ताका सुद्दां तेणी पनिशमेंट दिल्लेले आहा. अशी हांवें बाद्यान तेची सोद आसली थंय एक जाणटे सांगताले तेंच्यांनी अमके दुसरे दीस ते चूक मागल्या उपरांत मागीर ताका पनिशमेंट दी चूक मागल्या उपरांत मागीर तेची क्षमा मागल्या उपरांत मागीर सोडी ना जाल्यार तांकां तो पनिशमेंट तेणी दिल्लेलो आहा. ती जमीन त्याची अशी भरपूर आसा आणि आसा ती कशी सगळे आमचे शेतये कुटुंब आहात त्यांच्या मदीं आहा. आता तो कोणाच्या कुटुंबाचो हे सांगूंक आमी शकना जो रघुन शेट सत्पुरुश आहा पळय कोणाच्या कुटुंबाचो खंयच्या शेट पाचशेट किंवा बापशेट गेले आमचे अशे 4-5 घरवडी आसात नारशेट म्हणा आनी देवशेट कोणाच्या म्हूण सांगूंक शकना कित्याक ती आसात ते सगळ्यांक टच आहा. तेची जमीन आसा अजून ती सगळ्या घरवडींक टच आहा. तो कोण असलो काय असलो तुजो इतिहास आमकां तरी आमचे सद्या आतांची रनिंग पिढी आहा ताका कांय खबर ना. आदले जाणटे म्हणत तो आमचो म्हूण सांगत आतां कोणाचे घरवडचो अमके घरवडचो हें कांय सांगूंक ना. जो आमचो रघुन शेट जो आहा तो आमच्या शेटये कुटुंबियांतसूनच आहा आनी हो देवरुपान येयल्लो आहा म्हणजे आमच्या पुर्वजांची काय तरी हे आसा म्हणूनच तो शेटये म्हणून एक आपूण शेटयो म्हणून देवरुपान येयल्लो आहा. आनी हो देवरुपान येवन तो आमच्यो 5 घरवडी आहा 5 घरवडींतसून तो सगळ्यांक पावता. जी तेची जमीन आहा हे जमनीचो तो आपली 1 इंच सुद्दां जमीन कोणाक दुसऱ्याक वापरपाक दिना आपली म्हणून वापरूंक गेलो जाल्यार. तेची जमीन आसा आमी दानपत्र त्या हेचे कडून आमचो पित्रे कडून घेवन ते कमलेश्वर हायस्कूल आसा थंय ते दिल्लेली आसा. इवन हांगा एक पंचायत हॉल आसा. परत आमी देवस्थाना खातीर ते समोरच त्याच्या जागेन रूम बांदलेले आहात. ते पण देवा कडेन आमी प्रसाद कौल घेवन त्याचो शब्द अवसारी त्याची कुडीचेर अवसारी भार होता तेव्हा विचारून ताका आमी ती घेतलेलो आहा आनी तेणी ती दिल्लेली आहा आनी तेच्या वचून आमकां कांय एक त्रास जावंक ना. म्हाका एक स्वताक असो अनुभव आसा की मी जवळ जवळ पयशांतली बी खबर आसतली ती पार्शे रोडांसून तेव्हा येय आमी पार्शे रोडांसून येवप रात जाली एक पावसाचे दीस आसले आनी बरोच पावस पडा आनी ती कदंबा तेव्हा लोखणाचो पूल आसलो गोलवाळचो सारकें आनी कदंबा मोरजी कदंबाचेर आमी येयली थंय आमकां ती हेचेर अवूर येयल्ल्या कारणान ते काय जालें ते बस सोडूंक ना तेणी लेट बस कमी जाल्या उपरांत सोडली. आमी कोरगांव येवपी तेव्हा ती बस एक्चुअली 7:30 बी पावता पण त्या टायमार ती 10:10 जाली आनी मी चलत ये आसता. तर थंय म्हाका थोडोसो आवाज बी असो कसो जालो. मी तेव्हा देवाचो नांव घेतला की देवा आमच्या रघुन शेटी पाव तूं म्हाका काळोखान म्हाका घरा कडेन पावय व्हरा. आनी मी स्वता थंयसून चलत गेला. म्हाका कांय खबर ना पण म्हाका एक भास जातालो फाटल्यान की कोण तरी म्हाज्या फाटल्यान येता. असो करत मी
जवळ जवळ हय आमची जी ती डेरी कडेन जी एक सीमा आसा ते सीमे कडेन पावलो म्हणजे ती आमची भितन सरले काय भंय ना आमकां. त्या जाग्यार पावल्या बरोबर फाटल्यान उलो जालो की पावलो मरे भिया नाका चल मी असे तुज्या फाटल्यान. अशी ही स्वता म्हाका अनुभवलेली गोष्ट. 10 सालांत आमी स्थापना केली आनी देवूळ बांदलें. एक्च्युअली तो देव सांगतालो आपणाक नाका, पण आमी जनतेन सगळे किंवा सगळ्या आमच्या महाजन हे मंडळीन किंवा गांवकरी त्याच्या परिवाराचे जे कोण त्या लोकांनी सगळी ताका देवा कडेन प्रसाद तोल घेवन ते देव तुका आमी बांदतो, तू ते मान्य करून घे. त्याच्यानंतर आम्ही ते बांधले. जी आमची एक चुलती असली घरान, ते आमची चुलती अशीच दनपार 10 सुमार फुडल्या सिजनाक अशें कणसाच्या दिसांनी अशी कणसां नाशण्याची कणसां काडपाक म्हणून वयर कोयती घेवन गेल्ली. ती गेली ती परत येवकच ना. आमी सबंद दनपारची येवंक ना म्हणून सोदूंक गेलो जाल्यार ती आमकां मेळना. सबंद रातभर आमी सोदला जाल्यारय ती आमकां मेळांक ना. मगे आमी सगळ्या गांवांक सगळ्या गांव सगळो वयर फिरलो, सगळ्या सोदला जाल्यारय आमकां कळना. मागीर आमचो एक जाणटो आसलो, तेणी त्या रघुन शेडीक साखर दवरली आनी नदरेक घाल म्हूण सांगली. आनी तसो तो वयर गेलो तेन्ना ताका तिचो तुवालो कोयतो वेली अशें दिसले आनी एका काजी वयरसून उडकी मारून त्या काजी वयरसून खडपाचेर रक्त असो रक्त जाल्ला असान तिका रक्तान अशी वडी धेल्ली. सबंद माग रक्ताचे दिसांक लागले. तरी आमकां ती सगळं आमी रान सोदला तरी कोणी वागान खाल्ली जा आनी काय केला म्हणून जाल्यार खंयच तिचो थांब पत्तो लागना. त्या वक्तार तेन्ना पुलीस आयिल्ले, परत कुत्रे हाडलेले कित्याक ताका मेळपाक जाय म्हणा जाल्यार सुद्दां मेळांक ना. त्या वक्तार आमच्या जो संचार मर्यादा आसली, ही संचार मर्यादा एकट्याच्या रवा आसली, तो आरावण्या कामाक गेल्लो. ताका आमी मागीर आफोवन हाडलो आनी ताका आफोवन हाडून तो 4:45 मेरेन येयलो. आनी 4:45 सुमार आमी ताका न्हावन बी तो देवळांत येयलो. देवळांत ताका राजी केलो. आनी तो राजी जावन भायर पडलो हयसून देवळासून. तो असो वयर वयताना खंय आमच्या सकयल वाड्यासून त्या मार्गान तो वयर सरलो रानांत आनी वयर काजीनी पावलो आनी थंयसून तेणी कुकार घातली. तेव्हार वयर सातिंगण योग आसा, त्या सातिंगणा कडेन व्हडला खडाप आसा, त्या खडपाचे खाची घातली आनी सगळे त्या खडपार लोक आसले जाल्यार सुद्दां त्या लोकांक नजरे पडना. जेन्ना तेणी हयसून कुकार घातली वयर वयल्या वाड्यार थंय सकयल वाड्याच्या रानांत थंय वयर गेलो आनी व्हणात म्हणटो आमी थंय. तो व्हणात गेलो आनी थंयसून कुकार घातल्या उपरांत तिची जाप जाली. तिणी थंयसून कुकार दिली आनी ती रक्तबंबाळ जावन बेशुद्ध अवस्थेत खडपाच्या खाची घातली. आनी थंय लोक आसले जाल्यार सुद्दां त्या लोकांक ती सांगना. मगे कुकार मारल्या उपरांत लोक बघतात जाल्यार ती त्या खडपाच्या खाची घातली. मगे तिका तशीच आमी त्यो देव वचान तिचो सगळं काय विधी आहात ते करून तिका तशीच सकयल हाडली. हय देवळांत दवरली. देवळांत तिचो सगळो देवकृत्य आसा तो केला आनी मागीर तिका बांबोळे येयली आनी मागीर ती बांबोळे व्हरांत औषध उपचार करून ऑपरेशनां बी हे करून तिका सारकी केली. थंय आमी आमच्या संबंधाच्या नांवलौकीक गांव आसा घाटाचे ताळे कोकणचे मागीर फिरणारे सगळे तो सांगता सो आपूण घाटाचे ताळे कोकणचे मागीर फिरान. आज सगळी आपली रयत पिलगी आसा जावं भायले असो कोण आसत तेंच्यांनी जर आपला नांव घेतला जाल्यार आपूण तांकां सदळ हस्ते पावतय आनी तेंची मनाकामना आहा ती पूर्ण करतय. कामा धंद्याक सुद्दां तांकां यश दितय आनी त्या कामा धंद्याक तेंच्यांनी मागणी केल्ली समा विनंती केली काय तरी तुका दितय म्हणून ते जाल्या उपरांत हाडून हय फेटतत. अशी आज ह्या रघुशेठ संबंधाची ख्याती आसा. त्यांनी आज जनतेचा वरा केला. आमचा तसा देव नव्हतो, आमचा शेतीय करे पण आमचा देव नव्हतो, जनतेचा देव ज्यांनी जनतेचा वरा केला म्हणून त्याका देव म्हणून त्याका मानलो लोकांनी. आमका जरी कमी त्यांनी पावलो तरी जनतेक त्यांनी खूप बरा केला. जनता प्रसंगात पडली ते जनतेन त्याचा नाव घेतला त्याका थंय तो पावलोच आणि त्याचा त्यांनी संकष्टात त्याका वरतो काढलो.